नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। पोर्तुगालाचे नागरिकत्व घेतिल्ले गोंयकारांक केंद्राची मोठी थाकाय। आता भारतीय पासपोर्ट सरेंडर केल्ल्याचे प्रमाणपत्र दाखोवन घेवपाक मेळटले OCI कार्ड। मुख्यमंत्र्यान मानले प्रधानमंत्री मोदी सयत हेरांचे उपकार। गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आदारानूच भाजपा सत्तेर क्रिस्तांवांचे आमकां सहकार्य ना असो आरोप हांव करूंक शकना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे एशिया नेट न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतीत उलोवप। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांचे हस्तुकी काँग्रेसीन केली जाहीरनामो प्रसिद्ध। म्हादयचे संरक्षण, दोट्टे नागरिकत्व हेर 21 मुद्दे छापल्यात जाहीरनाम्यात। पाजरकणी कुंकळे हिट अँड रन, 88 पिरायेच्या जाणटे बायलेक दुर्दैवी मरण। कुंकळे पुलीस करतात फुडलो तपास। सोरो पिवन रातभर गाडयेत उरिल्ल्या एका पर्यटकाक आयले मरण। सोलापूर गोंयांत भोंवपाक आयिल्ल्या एका पर्यटकाचे बेतले जिवार। शेनवारच्या आडवेळाच्या पावसाचो स्मार्ट सिटीच्या कामाक फटको। 31 मेची डेडलायन 2 दीस हुकतली फुडें। स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिगीजाची कामाचे पळोवणी केले उपरांत म्हायती। ताळगांव पंचायत वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेराताचे पॅनल विरोधी उमेदवाराचे घालतात दबाव। आप फुडारी सेसील रॉड्रिगीजाचो आरोप। आनी फाटल्या बिरेस्तारा दूधसागर धबधब्याचेर बेपत्ता आशिल्ल्या बेंगळूरच्या पर्यटकाची कूड सापडली। कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो। पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडटले हॉस्पिटलात। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आदारान भाजपा सत्तेर आसा। आमी क्रिस्तांव समाजाक सहकार्य दिवंक ना असो आरोप हांव करूंक शकना अशें उलोवप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले। तांच्या समाजाचे लोक भलायकी आनी शिक्षणांत व्हडलें काम करतात। आमच्या कामाची पळोवपाक लेगीत बरी म्हायती आसा असो दावोय प्रधानमंत्र्यान केलो। एशिया नेट न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतीत प्रधानमंत्र्यान ही म्हायती दिल्या। अब देखिए, गोवा में कई दशकों से हमारी सरकार चल रही है, लगातार सरकार चल रही है और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मदद से ही चल रही है, उनके सहयोग से ही चल रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारी जितनी सरकारें हैं वो ज़्यादातर हमारे मुख्यमंत्री या तो ईसाई हैं, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर ईसाई सदस्य हैं, या तो ईसाई समाज ही तो वहाँ है वोटर सबसे ज़्यादा, उनके वोट से ही हमारी सरकारें बन रही हैं। और इसलिए क्रिश्चियन समाज का हमारे से सहयोग नहीं है, ऐसा आरोप मैं क्रिश्चियन समाज पर नहीं लगा सकता हूं। हमारे प्रयत्न और ज्यादा करने चाहिए हमको, हम कर रहे हैं। अब केरला में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारी लीडरशिप में क्रिश्चियन साथी हैं। क्रिश्चियन लीडर्स, बिशप्स शायद साल में 5-6 बार मेरे से मिलना जुलना होता है। मेरे यहाँ क्रिसमस भी मैं बड़ा अच्छा फेस्टिवल करता हूँ। LDF UDF के झूठ से क्रिश्चियन कम्युनिटी तंग आ गई है और मेरे पास आकर के वो उन्हीं की शिकायत करते, बोले हमारे चर्चों के बीच में इतनी लड़ाई करवा दी है, हमारी चर्च की प्रॉपर्टी को इतना संकट में डाला हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए। वो भारत सरकार से मदद चाहते हैं, ये मुसीबत में है और मैं इतनी मुसीबत में वहाँ चर्च जी रहा है, उनकी मुसीबतें मैं देख रहा हूँ, हम उसकी चिंता करने। अब जैसे फिशरमैन है, मैंने अलग अलग फिशरी डिपार्टमेंट बनाया है ताकि हमारे कोस्टल एरिया के लोगों की मदद हो सके। अब उसका स्वागत करते हैं लोग और ये मेरी कोशिश है कि इस प्रकार के प्रयत्नों से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिले और ब्लू इकोनॉमी का जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी उस समाज के काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने की संभावना है। अच्छा, क्रिश्चियन समुदाय का स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से गहरा जुड़ाव रहा है। अच्छा, मैं वेटिकन गया तो होली पोप को मिलने गया था, तो बड़ी लंबी चर्चा हुई थी और उनको मेरी सरकार के कामों की काफ़ी जानकारियाँ थी, काफ़ी विषयों पर का, और बहुत से मुद्दों में हम बोर्ड पर थे।
आयतारा काँग्रेसीन प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, दोनूय उमेदवार आणि आमदारांच्या हाजेरीत लोकसभेच्या जाहीरनाम्याचे अनावरण केले. या जाहीरनाम्यात 21 मुद्दे आसात. म्हादयचे रक्षण, दोट्टी नागरिकत्वाचो मुद्दो सुटावो जाय मेरेन OCI सेवा, गोंयच्यो जमनी विकत घेवपाक गोंयकारांक प्राधान्य, जाहीरनाम्यातले हे मुखेल मुद्दे. गोवा रिलेटेड गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो गोंयचो मॅनिफेस्टो आज आमी गोंयकारां मुखार दवरतात. मॅनिफेस्टोतले जे कोर इश्यूज, जे मुद्दे आसात, जेन्ना आमचे दोनूय उमेदवार तशेंच आमचे दोनूय इन्चार्ज जेन्ना मतदारसंघांनी भोंवताले आनी इतलो म्हणजे प्रेशर आशिल्लो की एवरी डे दिसांतल्यान म्हाका 10 फोन येताले दोनूय इन्चार्ज, आमचे CLP लिडर, दोनूय उमेदवार, की लोक विचारतात की मटेरियल, आमचो मॅनिफेस्टो, आमचे दोन्ही उमेदवाराचे अपील आणि काँग्रेसीची गॅरंटी लोकां मेरेन केन्ना पावतली. टायम इतल्याक लागून लागलो की जे लोकांचे फीडबॅक, जे आमचे उमेदवार जे भोवले लोकांक मेळ्ळे आणि लोकांचे जे फीडबॅक्स आशिल्ले, लोकांचे जे क्वेश्चन्स आशिल्ले, ते आमी सगळे ह्या मॅनिफेस्टोन घालून गोंयकाराचे इश्यूज, गोंयकाराचे मुद्दे कशे आमी काँग्रेस पक्ष रिझॉल्व करतली, कशे सोडयतले, हे आमी तुमच्या मुखार मांडटात. सो आमच्या मॅनिफेस्टोतलो पयलो पॉयंट आसा तो प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ आणि गोंयची आयडेंटिटी एंड सेफ गार्डिंग अवर लायफलायन मदर रिवर म्हादय. दुसरो सगळ्यात महत्वाचो जो आमचो 2022च्या असेंब्ली इलेक्शनांकूय आशिल्लो, स्क्रॅपिंग ऑफ 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स and halting coal transportation and saving Goa from becoming a coal hub. आज मुर्मुगांव तालुक्याचे लोक आणि इतर वाठाराचे जे जुंच्यान कोळसो वता हे लोक आज अक्षरशः थंय त्रासान पडिल्ले आसा. सो तांचे मुद्दे, तांचे इश्यूज घेवन हो आमी पॉयंट घातिल्लो आसा. तिसरो पॉयंट इज क्रिएटिंग जॉब्स and employment opportunities, giving priorities to local youth in government as well as private sector. गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. आयतारा फादोडेर कुंकळ्ळे पाजरखणी वाठारांत अपघात जालो. या हिट अँड रन केसींत लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या जाणटे बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें. कुंकळ्ळे पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. सध्या गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच. फाटल्या सप्तकात शिरसय TV हिट अँड रन प्रकरणात एकल्याक जीव वगडावचो पडिल्लो. आता हो दुसरो प्रकार. आयतारा फातोडेर कुंकळ्ळे पाजरखणी वाठारात एके जाणटे बायलेचेर गाडी मोकून एकल्यान पळ काडलो. ह्या हिट अँड रन केशीत सुमार 88 वर्साच्या लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास कुंकळ्ळे पुलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कलंगूट हांगा सोरो पिवन रातभर गाडयेत उरिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या एका पर्यटकाक मरण आयलें. सोलापूरच्यान गोंयांत भोंवडेर आयिल्ल्या 3 इश्टां मदलो सोनी शिंदे ह्या पर्यटकान हिस्पा भायर सोरो पिवन रातभर गाडयेतूच न्हिदपाचो आग्रो धरलो. सकाळी ताचे इश्ट ताका उठोवपाक गेले तेन्ना तो मृत्यू अवस्थेत सापडलो. महाराष्ट्र सोलापूरच्यान 4 फ्रेंड गोंयांत भोंवडेक आयिल्ले. कालांगूट फुटबॉल मैदाना लागसरच्या हॉटेलांत ते राविल्ले. रातचे 4य फ्रेंड जेवपाक भायर सरले तेन्ना सोनी शिंदे हाणें हिस्पा भायर सोरो पियाल्लो. आपले कडेन जायना म्हणून ताणें हॉटेलांत येवपाक नकार दिलो आनी गाडयेनूच न्हिदपाचो आग्रो धरलो. सकाळी ताचे फ्रेंड ताका उठोवपाक आयले तेन्ना सोनी शिंदे कांयच हालचाल करिना जालो म्हणून ताका कानोळे भलायकी केंद्रांत व्हेलो. मात थंय पावच्या पयलींच तो मरण पाविल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. जो फ्रेंड सोनी शिंदे गाडयेन लॉक करून हॉटेलांत गेल्लो त्या सिद्धेश्वर माद्रे हाचेर पुलिसांनी गुन्हो दाखल केला आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. शेनवारच्या आडवेळे पावसाक लागून पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामांची डेडलाईन 2 दीस आनीक फुडें हुपतली. स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिगीजान सांगलें. आयतारा संजितान स्मार्ट सिटीच्या कामांची पळोवणी केली. शेनवारा उटंगाराच्या पावसान पुराय गोंयांत थैमान घातिल्लो. तातूंत स्मार्ट सिटी पणजे सामकी वाट लागिल्ली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पुराय शारांत उदक सांठवल्लें. रस्तेय खचिल्ले. पणजेची स्मार्ट सिटीची कामां पुराय करपाक 31 मे ही डेडलाईन थारायल्या.
माथे आडवेळे पावसाक लागून स्मार्ट सिटीच्या कामांची डेडलाईन 2 दीस आनीक फुडें हुपतली म्हणून CEO संजीत रॉड्रिगीजान सांगले. आयतारा संजितान शारांतले स्मार्ट सिटीच्या कामांची पळोवणी केली. परत इन्स्पेक्शन करतात हांगा पणजे. काल पावस पडलो पळय तेचो कितें इफेक्ट विल बी देर एनी इफेक्ट ऑन वर्क स्मार्ट सिटी वर्क? Yes, I think it has taken us 2 days behind schedule. Okay. Our excavation areas have been waterlogged. Manholes which were excavated have been waterlogged. Dewatering pumps have been installed, and I think work will actually start in full flow by tomorrow. सो मातसो इफेक्ट जाला पावसाचो काल न्ही? हय, आमी आमच्या रोडारूय बी आमी रोड सांतिनेज जंक्शनाक शीतल जंक्शना कडेन आज चालू करपाचे आसले. एक्चुअली आय वॉज देर. द सॉयल इज सॉफ्ट एंड वी कॅनॉट स्टार्ट द वर्क. ओके. वी आर वेटिंग फॉर अनदर 24 hours टू कमेन्स दॅट वर्क ऑल्सो. ओके. सो आयज तुमी पळयला पळय काल जो पावस जालो कितें डॅमेज बीन अशें तुमचें ऑनगोईंग वर्क आहा तेजें कितें जाला बीन? कित्याक चडशे कडेन अशें पेवीन बीन जाल्या, रोड्सूय सकयल खंय गेल्या बीन ते? आय टेक द प्री मॉन्सून शावर्स एज अ पॉझिटिव्ह. आमचे जे खंय सेटलमेंट जावपाचें आसलें ते पयल्या पावसाक एक्चुली जाता तें ह्याच पावसाक जालें. आमकां रेक्टिफाय करपाक खुबसो टायम मेळटलो. आनी हे जे आमी क्रॉस कनेक्शन, हावस कनेक्शन, मॅनहोलचे कनेक्शन दिल्ली थंय सेटलमेंट जाल्यार बरो. सो वी आर होपफूल दॅट दी सेटलमेंट वील टेक प्लेस मोर इन दीस कमींग 2 days. आनी पावसा पयलीं हे रेक्टिफिकेशन जाता. ओके. सेकेंडली थंय वॉटर क्लॉगिंग जाल्ले आमचे ड्रेन्स चालू आसल्यो. Many of the drains like on Pune Rivara Road near Hindu Pharmacy, Dada Vaidya Road, and some cross connections on Atmaram Borkar Road were excavated and kept. So there was actually no drain there. ओके. So हे फ्लो कसो उदकाचो वता खंय आटकता हें आमकां कळून आयलां. हाचे आमी पूर्ण फोटोग्राफीक एविडन्स घेवन आमी हाचेरूय ह्या पॉयंटाचेरूय काम चालू करतले. ओके. म्हाका दिसता ओवरऑल इट इज अ गुड लर्निंग ओके. एंड आय टेक इट पॉझिटिव्हली. लोकांक हाचो त्रास जालो मान्य. म्हाका दिसता 18 June रोड, दादा वैद्य रोड, सम कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड. आय अपोलोजायज फॉर दॅट. बट in Long run. overall picture, I think we will be better prepared for monsoons. येस. मेयरानूय इन्स्पेक्शनां बी केली आनी तो म्हणपाक स्मार्ट सिटी लागूनूय हें जालां अशें. तेचेर कितें सर तुमचो कमेंट बीन आसा? ना, तांचे व्यू ते तांचे व्यू. हांव ताचेर आमी ह्या प्रोजेक्टाचेर आमी हांगा ब्लेम घालूंक येवना. बट म्हाका दिसता आमी जॉयंटली काम करपाक जाय. आमी कामाक लागिल्ले आसा. बट ही इज एंटायटल्ड टू हिज व्यूज. पीपल आर ऑल्सो आस्किंग हिम. But I think we have to work together, and I am focused on this completion. I don't want to divert my focus on any other question you ask. So me, my team, my contractors, their morale has to be up. It is an extremely challenging project and a very tough deadline. So I don't want to divert my focus. I am only focused on my work. I would not like to comment on this. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ताळगाव पंचायत वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेराताचे पॅनलाचे वांगडी विरोधी उमेदवारांक धमकावपाचो यत्न करतात असो आरोप विरोधकांनी केला. इतलें चेपण आसून लेगीत आमच्या 9 उमेदवारां पैकी 6 उमेदवार आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावले. देखून तांकां आमचो सलाम. तशेंच ज्या 3 उमेदवारांनी आपलो वेंचणूक उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतलो ताचेर वेगवेगळ्या पद्दतीन दबाव घालो अशें आप फुडारी सिसील रॉड्रिगीज हांणी सांगलें. जाल्यार ताळगांवांत पंचायत वेंचणूक जिखपाची घोशणा करपी मंत्र्यांक प्रचारा खातीर स्वता भोंवडी करपाची गरज कितें अशे प्रश्न तांच्यांनी ह्या वेळार उपरासले. Also, we are celebrating the withdrawal that happened yesterday of 3 of our candidates, right? We are, so most people, celebrate when they come, when they don't have to contest the election, they don't have to go campaigning. But we, our team, our small Talegaon team of India Alliance is celebrating the win of having 3 candidates who put up their nominations and they withdrew. Why we are celebrating this is because the fact that these 3 candidates put up their nominations
showed that there are people who are against the regime in Talegaon. There are people who are not wanting the people who are in power in Talegaon to remain in power in the panchayat, and that needs to be applauded. So we are really happy that those candidates came up, they filed their nominations, and then they were under immense pressure. Okay, finally they buckled under pressure. But just the fact that they actually filed their nominations knowing की आम्ही हिंगा या जानवरां बरोबर इलेक्शन लढटा. बाकीच्या गोंयान मनशान भितर इलेक्शनां जाता पूण तालिगांव तहें न्हू. हिंगा मनशान भितर इलेक्शन जायना. आमी मनशान ती जानवरां. कन्क्लुजना हांव इतलेंच सांगूंक सोदता. पळय लोक म्हणटात तालिगांव ऑपोजिशन ना. आमी इतलेय पळय आतां हें केलें आतां तुमकां इतलेंच दाखोवंक की आमी सगळे ऑपोजिशन आहा. हांव आहा, भुपेश आहा, सेसील आहा, विटो आहा, रुई आहा आनी आमचे कितलेच जाण आहा आनी ऑपोजिशन भरपूर आहा. आमची पॅनल फुडें सरल्या. वी पुट इन ऑल 4 seats आणि वन ऑफ आवर कॅन्डिडेट दॅट इज प्रतिमा हॅज बीन प्रेशरायज्ड, कोर्स्ड टू विड्रॉ. तुम्ही म्हणटा की बायलांक फुडें सरपाक जाय. तुम्ही म्हणटा की बाबा बायलांक चान्स दिवपाक जाय गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक. यू ऑल आर सेइंग दॅट 33% विमेन शूड बी गिवन कॅन्डिडेचर. दिता जाल्यार फेअर इलेक्शन जावन दी न्हू. प्रेशरायज कित्याक करता? कित्याक आमी बायलो जावन आमी काम करता. खूंय कामांक वचूं आमी. आमकां इच्छा आहा इलेक्शनाक उबो रावपाक जाल्यार यू शूड गिव अस फ्री विल. प्रेशरायज करपाची गरज कित्याक आहा? ना एवरीवन नोज जॉब्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. So it is very sad to see that due to this pressure that one of our candidate had to withdraw, and that is ward number 6, Donapal area, educated ward Zaha. So all the educated people already know how much is the present punch member doing work. The punch member now doesn't even reside in that ward. The present elected for the previous term, Miss Estella, she doesn't reside in the ward. She resides in Old Goa, and she didn't want to contest. Montserrat's panel has forced her to contest, and that's what she's going around telling everyone. Amka 10% news miola amka. So when you want somebody like that in this ward who's not even staying in the ward, how you'll do work for the people? And then you're pressurizing our candidate. And to me, wale holding galda, women should be empowered monon. That is one of your guarantee. Modi ki guarantee, women empowerment. Ee women empowerment mi kotta? You're pressurizing women who want to stand fair fights down, you know. So this is what I'm saying. BJP Sarkar, because the panel that is put up is the Montserrat family panel, and they are just wanting to capture people. They want to win unopposed, and they call this as like a victory. The victory, no, it is basically cowardness which you all are doing. जे गोंयकारांनी पोर्तुगालाचें नागरिकत्व घेतलां तांकां केंद्र सरकाराची मोठी थाकाय. नव्या आदेशाप्रमाण अशे गोंयकारांक भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचें प्रमाणपत्र दाखोवन OCI कार्ड घेवपाक मेळटलें. तसो आदेश विदेश वेव्हार मंत्रालयान पासपोर्ट कार्यालयाक दिला. ज्या गोंयकारांनी भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करून पोर्तुगालाचो पासपोर्ट घेतला तांकां केंद्र सरकाराची मोठी थाकाय. गोंयकारांक आतां भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचें प्रमाणपत्र दाखोवन OCI कार्ड घेवपाक मेळटलें. त्या संबंधी केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्रालयान संबंधीत अधिकारिणींक भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचें प्रमाणपत्र दिवपाचो आदेश दिला. हे प्रमाणपत्र दाखोवन OCI कार्ड केले काय त्या वरवीं भारतांत रावपाक आनी काम करपाक बंधन नासतलें. भारतीय पासपोर्ट रद्द केले उपरांत OCI कार्ड घेवपा खातीर गोंयकारांक खूब अडचणी येताल्यो, कारण पासपोर्ट कार्यालयांत पासपोर्ट सरेंडर प्रमाणपत्र दिवपाचे बंद केल्ले. आतां ह्यो अडचणी पयस करपाक केंद्राचे विदेश वेव्हार मंत्रालयान नवो आदेश काडला. आदेशा प्रमाण भारतीय पासपोर्ट रद्द केले उपरांत OCI कार्ड मेळोवपा खातीर भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचें प्रमाणपत्र ग्राह्य धरतले. त्या प्रमाणपत्राचेर OCI कार्ड दितले जाचो लाव कितल्याशाच गोंयकारांक जातलो. केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्री S जयशंकर, केंद्रीय परराष्ट्र वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी हांचे उपकार मानल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो बेंगलोरचो पर्यटक अब्दुल रफिकाची कूड दूधसागर धबधब्या सुवातेर एका फातराच्या पोंदा सांपडली. कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो. उपरांत पोस्टमॉर्टम करपा खातीर मडगांव सरकारी हॉस्पिटलांत धाडटले. फुडलो तपास सुरू आसा.
गोंयची सैमीक सोबीतकाय पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येतात. तशेंच बेंगळूरचो पर्यटक अब्दुल रफीक आनी ताची घरकान्न भोंवडे खातीर गोंयांत आयिल्ली. तो वार्काच्या एका हॉटेलांत राविल्लो. बिरेस्तारांत ताचे घरकान्नी सयत तो दूधसागर धबधबो पळोवपाक गेल्लो. तेन्ना सावन अब्दुल बेपत्ता आशिल्लो. उपरांत कुळे पुलिशेन अब्दुलाच्या घरकान्नेन कागाळ नोंद केली. कागाळ नोंद केल्या उपरांत कुळे पुलिसांची सोद मोहीम सुरू आशिल्ली. आयतारा ह्या पर्यटकाची कूड दूधसागर धबधब्या सुवातेर एका फातराच्या पोंदा सांपडली. कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो आनी पोस्टमॉर्टमा खातीर कूड मडगांव सरकारी हॉस्पिटलांत धाडली. फुडलो तपास आसा सुरू. आमी कुळे पुलीस स्टेशन जी आसा थंय आसा. ज्या जाग्यार गेले बिरेस्ताराक हांगा एक वायट घटना घडली. जो बेंगळूरचो एक पर्यटक आपल्या पत्नी सह तो हांगा दूधसागर धबधबो पळोवपाक आयिल्लो. तेन्ना तेजी बायल जेन्ना आनी तो दोगांय दूधसागर धबधब्या कडेन गेली. बायल तेजी जेन्ना शौचालयान गेल्ली आसता तेन्ना हो मुखार गेलो तो तेन्नाच्यान बेपत्ता आशिल्लो. तेजी कूड आयज हांगा मेळिल्ली आसा. सकाळी दनपारां तेजी कूड मेळ्ळी आनी पयल्यार तो एक धबधब्याची जे वयर आसा चडपाचे सायडीन जंगल आसा. जंगला कुशीन एक फातर आसा. त्या फातराच्या सायडीन तो पडलेलो आसलेलो. जेन्ना शोधाशोध केली गेली 4 दीस सतत कुळ्या पोलीस आनी वन कर्मचारी फॉरेस्ट खाते हे सोदताले तरी तेंकां मेळना. आयज तेजी नेमकी कूड मेळिल्ली आसा आनी तेजी सगळो पंचनामा सविस्तर पंचनामा करून तेजी कूड मडगांव शव चिकित्सा पोस्टमॉर्टम करपा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत धाडलेली आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. दिवचले 20 खांब्यार दुरुस्ती काम करतना लायनमॅनाक विजेचो शॉक लागून मरण येवपाची घडणूक घडल्या. ही दुर्घटना रिव्हर्स पॉवर सप्लाय दिवपी इन्व्हर्टराक लागून घडल्या. हाची दखल घेवन 20 खात्या वतीन बेगीनूच अधिसुचोवणी काडून रिव्हर्स पॉवर सप्लाय दिवपी इन्व्हर्टराचेर बंदी घालतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. शुक्रारा दिवचल वाळशी वाठारात वीज खांब्यार दुरुस्ती काम करतना पिळगांवचो लायनमॅन मनोज जांबावलीकर हाका दुर्दैवी मरण आयिल्ले. हातूंत जांबावलीकरांची कांयच चूक नासून वाठारांतल्या फिटनेस आस्थापनात बसयल्ल्या इन्व्हर्टराचो रिव्हर्स सप्लाय आयिल्ल्यान जांबावलीकराक मरण आयिल्ले. ह्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत आतां मुख्यमंत्री एक्शन मोडात. वीज खात्या वतीन बेगीनूच अधिसुचोवणी काडून रिव्हर्स पॉवर सप्लाय दिवपी इन्व्हर्टरांचेर बंदी घालतले म्हूण मुख्यमंत्र्यांची माहिती. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर रस्त्याचेर घाल्ल्या रमलर्सांक एके वटेन विरोध जाता जाल्यार दुसरे वटेन रमलर्स घालपाचें काम चालूच आसा. दिवचल शारांतल्या वाळशी वाठारांतले रमलर्स हालींच काडून लेगीत उडयल्यात. विरोध जाल्ल्यान दिवचल वाळशी रस्त्याचेर बसयल्ले रमलर्स काडून थंय आतां स्पीड ब्रेकर घाल्यात. स्पीड ब्रेकर बसयल्ल्यान वाहन चालक आनी लोकां मदीं समाधान पातळ्ळां. खरे रमलर जे आसा ते जे कोण डिसिप्लीन गाडी चलयता तांकां बरें, पूण हे बाकीचे भुरगे बी फास्ट चलयता आनी जो स्लो चलयता तेच्या फाटल्यान गाडी मारपाचो संभव आसता. दुसरें जो कोण स्लो रमलराचेर वयता ताका फाटीक आनी मानेक त्रास जाता. म्हणून स्पीड ब्रेकर हो सदींच बरो आनी आमकां ती गरज आसली. आमी सांगलेलें पूण मागीर आतां आमचें कितें केलें, पयलीं तेंच्यांनी जावचें ना, फिजिबल ना म्हूण सांगलेलें. पूण मागीर आमच्या आमदारानूय प्रयत्न केले चंद्रकांत शेट्टीन आनी हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाक लायला. आनी आमी आनीक परत रिक्वेस्ट केला की ITI कडेन एक स्पीड ब्रेकर घालपाचो, तसोच हांगा बंसाळी कडेन एक स्पीड ब्रेकर घालूंक सांगला आनी ते स्पीड ब्रेकर घालतले. आनी आमचो जो ज्येश्ठ हांगा जो वार्ता हे आसा संपादक आसा सुरेश वाळवे, तेणी सुद्दां आमकां सांगलें की रमलरान कण्याक आनी फाटीक त्रास जाता अशें खूब लोकांनी सांगलें. आनी दुसरें कितें जाता, रातचे 12 उपरांत जे कंटेनर येता ते कंटेनर फास्ट वयता आनी गडा करून आवाज येता लोकांक हांगा. म्हणजे ज्या हांगासर रमलराच्या सायडीन जी घरां आसा तांकां समज आवाजान झेम पडना, तांकां त्रास जाता. म्हणून हांव धन्यवाद म्हणटा PWD आमचो PI आनी आमदार चंद्रकांत शेट्टीन हे बरें इनिशिएटीव घेतला आनी प्रत्येक बारकायेन कामांक तो लक्ष घालता. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी रस्त्याचेर दिसान दीस अपघात वाडत आसा. ह्या अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक लागून कांय म्हयन्या पयलीं व्हाळशी ह्या मेन रस्त्याचेर सरकारान रमलर्स बसयिल्ले. मात ह्या रमलर्सांक विरोध वाडिल्ल्यान निमाणे ते काडून उडोवपाची पाळी प्रशासनाचेर आयली. ह्या रमलर्सांक लागून ल्हानसान अपघात घडटात. तशेंच रातच्या वेळार अवजड वाहनां
नियम पाळीनासतना स्पिडीन ह्या रमलर्सा वयल्यान वतात, ताका लागून झोपमोड जाता आनी उपद्रव सोंसचो पडटा अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आशिल्ली. हे कागाळीची दखल घेत निमाणे प्रशासनान व्हाळशी वाठारांत बसयिल्ले रमलर्स काडून उडयल्यात. रमलर्स काडून उडयले तरी लेगीत अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक लागून ह्या रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर बसयतले अशें कळटा. सध्या व्हाळशेंतल्या महामाया कॉलनी वाठारांत एके सुवातेचेर स्पीड ब्रेकर बसयला लेगीत. स्पीड ब्रेकर बसयिल्ल्यान लोकां मदीं तशेंच वाहन चालकां मदीं समाधान पातळ्ळां. ह्या स्पीड ब्रेकराक लागून अपघातांचेर नियंत्रण येतनाच वाहन चालक तशेंच हेर लोकांक त्रास जावचो ना अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत मगो पक्षान भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला. लोकसभेच्यो दोनूय सुवाती जिखून दिवपाचो यत्न करतले अशें मगो पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकारान दावो केला. शेनवारा पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून सांखळे सुर्ला वाठारांतल्या शेतांची नाशाडी जाल्या. लुवणी करून दवरिल्ल्या भातांक उदक भरून शेतांचे लुकसाण जाल्ल्यान शेतकार हुसक्यान आसात. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून शेतकाऱ्यांची मागणी. शेनवारा सकाळी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. साबार वाठारांनी झाडां पडून लोकांचे बरेच लुकसाणूय जाला. तशेंच शेतांनी उदक भरून शेतांची नाशाडी जाल्या. सांखळे सुर्ला वाठारांत लुवणी करून दवरिल्ल्या शेतान उदक भरून शेतांची नाशाडी जाल्या. हातातोंडार आयिल्ले पीक पावसाक लागून उद्ध्वस्त जाल्ल्यान शेतकार हुसक्यान. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांची मागणी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आशवेच्या श्रीदेवी भूमिका पंचायतन देवस्थानाचो 21वीर वर्धापन दीस. नव्यान बांदिल्ल्या देवळाचो 21 तारखेक कलशारोहण सुवाळो. वर्धापन दिसा निमतान देवस्थान समितीच्या वतीन 5 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी. बुधवारा 17 तारखेक सकाळच्या 8 वरांचेर धार्मीक विधी, सांजे 9:30 वरांचेर सुश्राव्य भजनाची कार्यावळ. बेरेस्तारा राती 9:30 वरांचेर आयतो पयसो करता पिसो ह्या कोंकणी नाटकाचें सादरीकरण. शुक्रारा राती 9:30 वरांचेर ट्रीक सिनाचो आस्पाव आशिल्ले दशावतारी नाटक बाळू मामा. शेनवारा रातच्या 8 वरांचेर आशवेवाडा मर्यादीत वेशभूषा स्पर्धा. जाल्यार आयतारा 21 तारखेक सकाळच्या 8 वरां सावन धार्मीक विधी सुरू जातले. उपरांत कलशारोहण सुवाळो जातलो. राती 10 वरांचेर इथे ओशाळला मृत्यू ह्या ऐतिहासीक नाटकाचें सादरीकरण जातले. 17 ते 21 एप्रिल मेरेन चलपी ह्या साबार कार्यावळींक श्रीदेवी भूमिका पंचायतन देवस्थानाच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक आनी देवीच्या भाविकांक माय मोगाचें आपोवणें. हर्ष बेटा